काळ जमना उंच उबारून सोम्याचा देवा पोवण्या घालती मान घाल तुवें म्हाका आपयलाय सोम्या आबळे हांव हांगा आसा म्हणली उर्बेस्त भास दिवन आयच्या दिसा आपल्या धार्मीक जिणेचें शाश्वत समर्पण केल्ली आमची भयणी सुश्मिता आनी जेस्वीन, तशेंच प्रथम समर्पण केल्ली आमची भयणी शांती निलिमा आनी मारिया आमचे संगी सोंपतात. अंजाळ मुखामळान भरलेली ती आस तांचो संतोष आम्हा सर्वां संगी संभ्रमतना आमी तांकां स्वागत दिवया. ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ମହା ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ଆମ ଚାରି ଭଉଣୀମାନେ ଯେହେତୁ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଦୂତମାନଙ୍କ ପରି ଝଲସୁଛି ଏବଂ ଆଜି ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଆନନ୍ଦମୟ ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇ ଗାନ ଏବଂ କରତାଳିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମଞ୍ଚ निकटକୁ स्वागत କରିବା। आज सोबचा ह्या आमच्या चौगांय भयण्यां संगी तांच्या आवय बापायनी मेळाच्या श्रेष्ठ वडील बहीण सुनीता डिसोजा आनी ह्या रोसाद मायेच्या फिरगजेचे विगार आनी बाळक जेसूच्या पुणशेताचे डिरेक्टर मानादीक बाप मेल्विन नोरन्ना ह्या सभांगणात दिवशी मेटां काडटा आसतना सर्वांनी आमी उबे रावचें। ताळयांच्या शिवरान संगीताच्या नादान मनाच्या सैर्यांक गद्दाडायेन ह्या संभ्रम कार्याच्या रंगमंचयेक स्वागत करचें। तुमचे बसका स्वीकार करचो। मोगाचनो आमी तुमकां उलो दिलो, उलो तो ह्या संभ्रम कार्याचो जावन वांटेली आमच्या भयण्यांच्या धार्मीक समर्पणाचा संतोष असो। ह्या उल्याक तुमी आज दिलो पाळो करच्याक हो संभ्रम सुवाळो। ह्या घडये आम्हा सर्वांक नृत्या संगी स्वागत करूंक फुडें येतात सेंट जॉन्स कॉवेंताची उमेदवारी।
Thank you, dear student candidates, for welcoming us with your rhythmic welcome dance. फुलाविने खंडीत ना आकर्षण वडताक, सूर्यो संद्र आनी थाराविने ना परजळ आकाशाक, राईक वर्णींचो आगमन नासतना ना सोबाय ह्या वेदीक. तर गळाय कित्याक? दया कर श्रेष्ठ वडील बहीण सुनीता डिसोजा संगी या फिरगजेचे विगार मानादीक बाप मेलविन नोरोन्ना तुम्ही सर्वांनी आणि आमच्या चारही बहिण्यांनी वेदीक मेटां काडची आणि ही वेदी सुरंगार आमच्याक विनंती. देव बरें करूं. तुमचे बसका तुम्ही स्वीकार करच्यो. आता आमचे मुखार येता मेळाची कार्यदर्शी बहीण वानिता वेदिरसच्या मनाच्या सैर्यांक उतरांनी स्वागत करच्याक. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ମାନୀୟ ସେବା ଭଗ୍ନୀ ବନିତା ଆସୁଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ. म्हाका सुम्या जल्मादें स्विंसलोय, तुज्या मिसावाक म्हाका नेमलोय, पदका ताव नितळ केलोय, दैवी कृपेन म्हाका नेटयलोय. हे अर्थाभरीत गीत आज आमच्या सौग जाणां भयण्यांच्या काळजांतान वळून येता. आपली जिणी सोम्या खातीर समर्पण ताचे खातीर जियोवच्याक निर्धार कर. येदोळूच येवकरिस्तीक बलिदाना वेळार तांचें समर्पण ताणें पब्लीक रितीन केलें. तांच्या ह्या संतोशांत वांटेली जाल्ल्या तुमकां रोजरमायेच्या सेवकी मेळाच्या नांवान स्वागत करच्याक हांव तुमचे मुखार. पयले सुवातेर हांव उडास करतां आमच्या घडणार बापांचो. 90 आनी 4 वर्सांचे ते तरी तांची भलायकी लेकी नासता दीस आनी रात आमच्या मेळा खातीर ते चिंता पटयतात आनी वावुरतात. येदोळूच तांणी येवकरिस्तीक बलिदानांत बलिदान भेटोवचे मुखांत्र आमच्या सौगासना भयण्यां खातीर ताणें मागलें आनी तांच्या भलायकी निमती तांकां रावूंक जायना देखून ते आतां फाटीं गेल्यात. पूण तांकां हांव स्वागत म्हणटां. तशेंच आमचे मंगलोरचे धर्माध्यक्ष तांचे कार्या निमती ते हांगासर हजर नात, तांकांय हांव स्वागत म्हणटां. आनी तशेंच आमचे विगारवार बाब अनिल डिसोजा तांच्या कार्या निमती ते हजर नात, तांचोय हांव उडास करतां. हांव संतोश पावतां स्वागत करच्याक आमच्या मोगाळ सुपिरियर जनरल भयण सिस्टर सुनीता डिसोजा. मेळाचे सुंकाण हाती घेवन मेळाच्या उदरगते खातीर तशेंच आत्मीक बरेपणा खातीर ती वावुरता. तिका ह्या कार्याक मोगाचो येवकार म्हणटां. आतां मेळाची सलहादार भयण लिल्ली पिंटो तिका बुक्को दिवन स्वागत करी जाय म्हूण विनंती करता. हांव स्वागत करच्याक संतोश पावतां आमचे मोगाळ वेगार बाप मेलविन नोरोन्ना. सदांच सुडसुडीत आनी क्रियाळ आयच्या आमच्या कार्याक उदार मनान तांणी आमकां अवकाश करून दिला. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा आसतना भयण फलसिता पिंटो मेळाची सलहादार आतां मुखार येवन फुलांचो बुक्को दिवन तांकां स्वागत करता. आमचे सांगाता आसात आमचे सहायक वेगार फादर रॉबर्ट क्रास्ता आनी तशेंच आमचे माउंट रोझरीचे आत्मीक डिरेक्टर फादर ग्रेगरी डिसोजा आनी तशेंच सेरावो आनी तशेंच वाराड्याच्या याजक हांकां कावन्सिलरांनी फुलां दिवन स्वागत करी जाय म्हूण विनंती करता.
दया करना ह्या जाग्यांनी उबे रावचे. तशेंच आमचे मदें हजर आसात फादर तिमोथी. ओरिसांतल्यान ते आयल्यात. तांकांय हांव मेळाच्या नांवान स्वागत करता. तशेंच आमचे संगत आसात आमच्या वाड्यातावन आयिल्ली सर धर्म भयणी रेदेमतरीस याजक फादर दिपक नरोन्ना आनी तशेंच आमच्या चौगा जाणां भयण्यांचे सैर याजक धार्मीक भयणी तुमकां सर्वांक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. तशेंच आमचे संगत आसा आयच्या दिसा समर्पण केल्ल्या चौगा जाणां भयण्यांच्या कुटुंबादारांक नेल्ल्याडी लोरेटो कारवार आनी वरिसांतल्यान पैनकर ती आयल्यांत तुमकां सर्वांक हांव मोगाचो स्वागत मागता. हांव स्वागत करूंक आशेता फिरगजीचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी गवळीक परिशदेच्या सर सांद्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत. आज धव्या रंगाच्या नेसनान सोंपतात चोर रोजार मायेच्यो सेवकी. फाटल्या दिसांतावन भोव क्रियाल रितीन तयाराय करनस्ती आसली. सर कम्युनिटींतावन आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक तशेंच आमची संगी आसा आमची आदली श्रेश्ठ वडील सिस्टर प्रिसिल्ला डिमेल्लो सर फामिसा आमकां मोगान ह्या कार्याक स्वागत म्हणून म्हजी स्वागताची 2 उतरां अखेर करता. सर्वांक स्वागत केल्या भयण वनिता तुमकांय ह्या कार्याक स्वागत. आयच्या दिसा आपलें समर्पण केल्लीं आमची चौगां भयणी ह्या वेदीचेर देवाच्या मोगान आनी कृपेन सोंपतात. मोगाळ भयणीनो, तुमी आज केल्ल्या उत्तीम विंसवणे खातीर आमी तुमकां शाबासकी पाठयता. देवाची विंसनार आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या मेळाचेर देंवोन दी म्हणलें आमचें मागणें. ह्या बंगराड्या संदर्भी तुमकां अभिनंदन पाठोवंक आमी संतोश पावता. ह्या भयण्यांची मोटव्यान वळख करूंक मुखार येतात भयणी बिना, शीतल आनी मार्ता. ह्या भयण्यांची नांवां आपयत आसतना तांच्या आवय बापायनी दया करून वेदीक येवचें. आमची श्रेश्ठ वडील भयण सुनीता डिसोजा समर्पण केल्ल्या भयणींक आनी तांच्या आवय बापायक फुलां दिवन अभिनंदन पाठयतली. भयण सुष्मिता डिसोजा बाळोक जेजूक समर्पिल्ल्या नेल्ल्याडी फिरगजेच्या सा फ्रांसीस सवेरेच्या वाड्यांत वस्ती करच्या मानेस्त लिगोरी आनी मानेस्तीन रोजिना डिसोजा ह्या जोडयाच्या 4 चेडवां भुरग्यां पैकी तिसरें. पयलें प्रीती डिसोजा मडांत्याराच्या मानेस्त आरुण मोरस लागीं लग्न जावन 2 भुरग्यां सांगाता आपलें कुटुंबां जिवीत जियोवन आसा. दुसरें प्रिया डिसोजा मानेला फिरगजेच्या मानेस्त प्रशांत डिसोजा लागीं लग्न जावन तांचें बाळ प्रिन्स ॲरन सांगाता कुटुंबां जिवीत जियोवन आसात. हीं 2 भयणी वृत्तेन शिक्षकी जावन आसात. तिसरें भयण सुष्मिता आनी 4थें आनी निमाणें सविता डिसोजा आपलें B.Ed शिकप संपोवन शिक्षकी जावन वावर दिवंक आयती जाल्या. हांचें देवबिरांतीचें आनी कश्टी कुटुंब. आपले कृशी वावरा वरवीं आपल्या भुरग्यांक तांणी बरो फुडार दिला. भयण सुष्मिता विशयान सांगचें तर ते कुटुंबान तिसरें बाळ जावन फेब्रेरच्या 2 तारीखेर 1997 इसवेंत जल्मालें. पुच्चेरींत आसच्या सरकारी इस्कॉलांत आपलें प्राथमीक शिकप, पडुबेट्टूंत आपलें हायस्कूल शिकप आनी नेल्ल्याडींत आसच्या सेंट जॉर्ज PU कॉलेजींत PUC शिकप तिणें संपयलें. उपरांत रोजार मायेक समर्पिल्ल्या मेळांत 2015 इसवेर ती भरती जाली. 2019 इसवेर तिणें आपलें पयलें समर्पण केलें. उपरांत उजिरेंत आसच्या दयाळबाग एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटांत कृशीक तरबेती तिणें जोडली आनी उपरांत पुत्तुरांत आसच्या सेंट फिलोमिना कॉलेजींत आपलें डिग्री शिकप संपयलें. उपरांत मानेल्यांत आसच्या नर्सरी इस्कॉलांत शिक्षकी जावन तिणें सेवा दिल्या आनी आतां प्रस्तूत शिवमोग्गाच्या पास्टरल सेंटर सान्निधींत आपली सेवा दिवन आसा. भयण सुष्मिता बोव सुसादी, मोवाळ आनी मैपासी, हस्कुर्या तोंडाची.
वाजंत्रां वाजोवचें आनी कंताराचें देणें तिचे थंय आसा. बहीण सुश्मिता, आयच्या ह्या भोववर्त्या संतोशाच्या दिसा तुका आमी कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आनी तुज्या मुखल्या जिविताक देवाचें भरपूर आशिर्वादा मागता. टाळयांचो शिवोत बघाच. बहीण जेस्वीन मरिया पिंटो, मंगळूर दिएसेजीच्या लोरेत मायेक समर्पिल्ल्या लोरेटो फिरगजीच्या श्रीमान जॉर्ज पिंटो आनी श्रीमती विन्नी सिंथिया डिसोजा हांच्या 13 जाणां भुरग्यां पैकी मलगडी जावन आसा. मानेस्त जॉर्ज पिंटो आपलें स्वंत बिझनेस करन आसा आनी मानेस्तीन विन्नी सिंथिया डिसोजा गव्हर्मेंट शिक्षकी जावन वावर करन आसा. तांचें कुटुंब भोव सुदैव भिरांतेचें आनी माया मोगाचें. हांच्या 13 भुरग्यां पैकी मलगडी बहीण जेस्वीन मरिया पिंटो, दुसरें जेन्विन प्लाझा पिंटो. तिचें MBA शिकप संपोवन मानेस्त आजाई क्रास्ता लागीं लग्न जावन प्रस्तुत बेंगलोरच्या KPMG कंपनींत वावर करन आसा. तिसरें ग्लेनिशा मार्टिना पिंटो, कोडयाळच्या AJ डेंटल इन्स्टिट्यूटान आपलें शिकप म्हूण धरून आसा. बहीण जेस्वीन, तिचो जल्म ऑगस्टाच्या 28 तारखेर 1997 इसवेंत जालो. हिची प्राथमीक आनी हायस्कूल शिकप SVS इंग्लीश स्कूल विद्यागिरी बंटवाळ आनी आपलें PUC शिकप कोडयाळच्या सेंट आग्नेसांत तिणें संपयलें आनी उपरांत 2019 इसवेंत तिणें रोजार्मेच्या मेळांत आपलें पयलें समर्पण केलें. बहीण जेस्वीन पळयोवंक घटमूट, शातिवंत, उर्बेस्त आनी मोवाळ. ती एक कंतारिस्ट, नृत्यांत आनी शिकपान बारीस हुशार. तिणें आपल्या शिकपा सांगाता माउंट रोझरी कॉव्हेंतांत सेवा दिल्या. उपरांत एंट्रन्स एग्जाम बरोवन 4 वर्साचें MBBS आनी 1 वर्साचें इंटर्नशीप संपोवन आतां मुखल्या शिकपा खातीर सेंट मेरीज हॉस्पिटल SD कोटे, मैसुरान सेवा दिवंक ती आयती जाल्या. बहीण जेस्वीन, ह्या बागी दिसा तुका आमी अभिनंदन पाठयता आनी धाराळ आशिर्वादां तुजेर आनी तुज्या मुखल्या मिसावाचेर मागता. टाळयांच्या शिवोदान आमी तांकां अभिनंदन करूया. ओडिशाच्या संबलपूर दिएसीजीच्या करुणालयी माता मंदिर दांत्रे ह्या फिरगजेन फुलोलो बोंगो जावन आसा शांती निलिमा गुडिया. मानेस्त जोझफ गुडिया आनी मेरी गुडिया हांच्या देवोत कुटुंबान जल्मल्या 4 जाणां भुरग्यां पैकी ती मालगडी जावन आसा. दुसरें सुशीला गुडिया आपलें डिग्री शिकप शिकोवन आसा. तिसरो अजित आनी चवथो सुजीत गुडिया आपलें शिकप मुंदसून आसात. हांचें कुटुंब भोव कश्टी क्रशेचो वावर करून आपलें कुटुंब ती मुंदसून आसात. बहीण निलिमा नोव्हेंबराच्या 13 2013 इसवेन ती जल्मली. आपलें प्रायमरी आनी हायस्कुलाचें शिकप संपोवन ये आनी पोळे म्हळ्या सोम्याच्या उतराक पाळो दिवन 2019 इसवेंत जुनाच्या 1 तारखेर ती आमच्या मेळाक भरती जाली. आपलें PUC आनी धार्मीक जिणेची तरबेती जोडून कम्युनिटींत आपली सेवा दिवन व्हडा उर्बेन आनी मोगान बरी आत्मीक तयाराय करून आज तिचें जिवीत सोम्याक तिणें समर्पण केलां.
भयण निलिमा विशीं सांगचें तर ती एक मोवाळ स्वभावाची, उणें तिचें उलोवणें, प्रायवंतची सेवा करच्यान आनी तांची जतन घेवच्यान ती चतूर, मागण्यांचें समाधानाचें तिचें व्यक्तित्व, बरी गावपी, वाजंत्रां वाजोवपी, क्रियात्मक चिंतपाची आनी बरें रांदपी जावन आसा. सिस्टर निलिमा, आयच्या ह्या तुज्या पयल्या समर्पणाच्या दिसा तुका आमी उल्हास आनी अभिनंदन पाठयता. मुखलें तुजें जिणें सोम्याच्या शेतान फळां बरीत रुचीक आनी फुलां बरीत सोबीत तें जावन दी. सोम्याची धाराळ आशिर्वादां निरंतर सांगात आनी रोजालमायेची ससाई सदांच तुका लाबोवन दी. डियर सिस्टर निलिमा, embrace your calling and grow in God's garden. Congratulations to you, dear sister. ସମ୍ବଲପୁର ଡାଇସେସ୍, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, କରୁଣାଳୟ ମାତା ମନ୍ଦିର ଦାନ୍ତ୍ରୀ ଚର୍ଚ୍ଚର ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲ 13/11/2003 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ନିଲିମା ଗୁଡ଼ିଆ। ଭକ୍ତି ପରିବାରର ମିଷ୍ଟର ଜୋସେଫ ଗୁଡ଼ିଆ ଏବଂ ମିସେସ୍ ମେରୀ ଗୁଡ଼ିଆ 4ଟି ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ନିଲିମା ଗୁଡ଼ିଆ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟା। ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ସୁଶୀଲା ଗୁଡ଼ିଆ ତାଙ୍କେ 3ୟ ବର୍ଷର ଡିଗ୍ରୀ ପାଠ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ପୁତ୍ର ଅଜିତ ଏବଂ ସୁଜିତ। ତାଙ୍କର ଗରିବ ପରିବାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ନିଲିମା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଅଛନ୍ତି। 2019 ଜୁନ 1 ତାରିଖ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଡାକରାକୁ ଶୁଣି ହେଲ୍ପର୍ସ ଅଫ୍ ମାଉଣ୍ଟ ରୋଜରୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପିୟୁସି ବା +1+2 ପ୍ରି ନୋଭିସିଏଟ୍ ଶିକ୍ଷା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଜଣେ ଦୟାଳୁ, କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତାକାରୀ, ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ସେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବ୍ୟକ୍ତି, ଗାୟକ, ସୃଜନଶୀଳ, ଚିନ୍ତାଧାରାକାରୀ ଏବଂ ଭଲ ରୋଷେଇକାରୀ। ସ୍ନେହର ସେବାଭଗ୍ନୀ ଶାନ୍ତି ନିଲିମା, ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ପରି ସଦା ଫୁଟି ରହୁ। ହାର୍ଟି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଡିୟର ସିଷ୍ଟର। बहीण मारिया नोरोन्ना, होन्नावरच्या सोबीत सुंदर फालक्यांनी, गुड्या दोंगरांनी आनी न्हंयांनी विस्तारल्या मुडकणी म्हळ्या गांवांत सांत आंतोनीक समर्पिल्ल्या फिरगजेन जल्मालें बाळ जावन आसा बहीण मारिया। मानेस्त आलेस आनी मानेस्तीन वसंती नोरोन्ना हांच्या देवबिर्यांतीच्या आनी साद्या कुटुंबान जल्मल्या 4 जाणां भुरग्यां पैकी ती तिसरी जावन आसा। मार्च म्हयन्याच्या 10वेर 2003 इसवेन ती जल्माली। तिची व्हडली भयण सिल्विया ह्याच म्हयन्याच्या 18वेर मानेस सचिना लागीं लग्न जावन कुटुंबा जिवीत जियेवन आसा। ती लॅब टेक्निशियन जावन आसा। तिचो व्हडलो भाव मायकल
ड्रायव्हर जावन वावर करनासा. तिचो निमाणो भाव मेल्विन हॉटेल मॅनेजमेंट शिकप संपोवन वावर करनासा. भयण मारियान आपलें प्रायमरी आनी हायस्कुलाचें शिकप संपयतना तिका फिरगर्जेन सेवा दिवनासच्या रोजार मायेच्या मेळाच्या भयण्यांची वळख जाली. आनी पयलेंच देवान तिचे तें देवा पोवण्यांचें बी ओंपलें जाल्यान तें रोजार मायेच्या ओट्टान किर्लोवंक आनी वाडोवंक साध्य जालें. अशें सोम्याच्या उलयाक पावलो दिवन 2019 इसवेंत मेळाक ती भरती जाली. आपलें PUC शिकप धार्मीक जिणेची तरबेती जोन उपरांत कम्युनिटींत आपली निस्वार्थी सेवा तिणें दिल्या. सोम्याक आपणाकच ताचे सेवेक भेटोवन दिवच्याक जोगती आत्मीक तयाराय करून आज सोम्याक तिणें आपलें पयलें समर्पण केलां. भयण मारिया विशान सांगचें तर ती एक जबाबदारी बरीत आनी सुटसुडीत, खंयच्याय सेवेक सदांच तयार, मुखेलपणाचें देणें तिचे थंय आसा. हेरां सांगता बसोवचें आनी हेरांक खुशाल बरीत करचें तिचे विशेश गूण. ती एक मागण्यांची व्यक्ती. सबार देण्यांनी देवान तिका नेटयलां. नृत्य, संगीत आनी वाजंत्रां वाजोवचें देणें तिचे थंय आसा. सिस्टर मारिया, ह्या वर्त्या भागी संतोशाच्या दिसा आमी तुका अभिनंदन पाठयता. मुखलें तुजें जिणें सोम्याच्या शेतांत नंदन जावं दी. सोम्याचो दैवीक हात सदांच तुका आशिर्वाद असो आनी सांगातपणाचो जावं दी. तुज्या मुखल्या मिसावांत तुका आमी सर बरें मागता. ब्लूम वेर यू आर प्लांटेड. Congratulations to you, dear Sister Maria. मोठव्यान वळखून दिल्ल्या भयण बिना, शीतल आनी मार्ता तुमकां देव बरें करूं. मोगाचनो एक घडी आमची दिश्ट वेदीक कंसयल्यार दिसतात आमकां इंग्लीश भाशेंत लिखलेलीं तीं उतरां हियर एम आय द सर्वंट ऑफ द लॉर्ड, म्हणजे आबडे सोम्याची चरणदसी. ह्या ध्येयान आमच्या ह्या भयण्यांनी धैर्यान मेटां काडल्यांत आनी देव पोवण्याक वय म्हळां देखून बदल्यांत आमचीं काळजां ओत्या मोगान पाठोवच्याक तांकां उल्हास. ह्या वेळा उलो दिता वेदिरसच्या आमच्या भयण्यांनी श्रेश्ठ वडील निसंगी आनी मेळ्याच्या गडणार बापां सोवें फुडें सरचें आनी तांचो संतोष के कातरून संभ्रमचो. ह्या वेळा रोजार मायेची सेवाकी फुडें येतात. उतरां विणून गायन गावून संगीताच्या नादान आमच्या भयण्यांक उल्हास पटयतात. संगी ह्या संभ्रमाची गोडसाण आमकां वांटूंक आमचे संगी मुखार येतात. पायस कॅटरर्स. समजा जर आम्ही परबी पाठवच्या गावात गायन मिळून उठता संगीता देखून काय गाव आम्ही उल्हास उल्हास तुमका उल्हास सर्व मिळून काय गाव उल्हास 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 तुमका उल्हास सर्व मिळून काय गाव उल्हास
आपल्या मधुर तळ्यान उल्हास पटयल्ल्या सर सरमायेच्या भयण्यांक देव बरें करूं. एक आवय भुरग्या चायन्याक राखून रावता. एक रैत पावसाच्या तेंब्याक राखून रावता. आज ह्या वेदीत सोबची आमची भयणी वडीलणीच्या संदेशाक आतुरायेन राखून आसात. आतां मेळाची श्रेश्ठ वडील भयण सुनीता डिसोजा फुडें येता आनी आपल्या जोगत्या संदेशा सोवें आमच्या भयणींक फुडल्या मिसावाक बरें मागून उल्हास पटयता. मोगाळ रोजारबायेच्या सेवकीनो, रोजारबायेच्या फिरगेजीचे विगार बाप मेल्विन नरोन्ना, सर याजकांनो, धर्मीक भयणीनो, आमंत्रीत सैर्यानो, आयच्या दिसा प्रथम आनी शाश्वत आंगोवन केल्ल्या भयण्यांच्या कुटुंबदारांनो आनी हांगासर वेदीर आसच्या म्हज्या मोगाळ भयण मारिया, निलिमा, सुश्मिता आनी जेस्मिन पिंटो, तुमकां हार्टी कंग्रॅच्युलेशन्स ह्या बागी दिसाचे रास रास उल्हास आनी शुभाशय. मोगाळ भयणीनो, आज तुमी इगर्जे मते हुजीर तुवें म्हाका आपयलाय सुमया आपले हांव हांगा आसा उल्या काल तुमकांच संपूर्ण तरान सुमयाक आनी ताच्या मिसावाक रोजारमाय आमच्या पत्रोना काल तुमी समर्पिला. 3 आंगवण्यो घेवन सुमयाक बसोवन गळ्याक कुरीस आनी बोटाक मुदी तुमी घाल्या. सांत पाऊल हेब्रेवां बरयल्ल्या पत्रांत सांगता, हियर आय हॅव कम टू डू युअर विल. सुमयाची खुशी करूंक हांव तयार आसा. अति उर्बेन आनी विश्वासीपणान तुमी सुमयाक खरेपणी बसयला आनी तुमकांच विधेयपण दुबळीकाय निश्कळपणाद्वारे सुमयाच्या मोगाक आनी ताच्या मिसावाक तुमी खाण दिला. धर्मीक जिणे विशीं समजणी खंडीत तुमकां आसा. समर्पीत जिणी जियोंक तें सुलभ ना, थंयसर अडचणी आसात. ह्या वेळार तुमकां इसाइया प्रवादीची उतरां, म्हज्या हाताचेर तुजें नांव लिखलां, कोणी सांडल्यारी तुजी आवय विसरल्यारी हांव तुका सांडिसुना म्हणली उतरां सदांच तुमच्या काळजा मनांनी कोसोवन दी. आपयलेलो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचो मेल फांगत तुमकां जावन दी. दुबळीकाय संपूर्ण सुम्या खातीर खाली करूंक सुमयाचेर भरवसो दवरून संतोश आनी तृप्ती पावोवंक आपयता तर विधेयपण काळजान जियोंक म्हजी खुशी न्ही बगार सुमयाची खुशी म्हूण वळखून व्हडपण हुद्दो म्हूण लेखीनासतना सुमयाची खुशी करूंक आपणाची खुशी त्याग करून सुमयांक वेंगचें तर निश्कळपणाद्वारे सर्वांचो मोग करून सगळो संवसारच म्हजो म्हज्या मोगाक घड ना म्हूण समजून सर्व सांगाता भाव भयणी बरी जियोंक आदार जाता. ह्यो धर्मीक जिणेच्यो 3 आंगवण्यो आनी समुदायाचें जीवन तुमकां संतीपणाच्या वाटेक आदार जावन दी म्हूण आम्हा सर्वांचे मागणें जावन आसा. आज आमचे मदें आसात समर्पण केल्ल्या भयण्यांची कुटुंबदारां. आमच्या रोजारमायेच्या सेवकीच्या मेळाचेर पातयेनी दवरून तुमच्या मोगाच्या भुरग्यांक आमकां दिवन वर्तो सॅक्रिफीस तुमी केला. ह्या तुमच्या आपुरबायेच्या भुरग्यां खातीर आमी तुमकां आभारी जावन आसा. तुमचे थंय वर्तो अभिमान पावता. तुमचे सांगात आनी आदार तांकां तुमी दिला आनी की तांचे मुखले मिसांव सुमयाचे सुफळ जावच्याक सदांच तांचे खातीर मागोवंक उगडास दवरात. आनी सर्तीक देव आपोवनी तुमचे कुटुंब तावन फुलोवन दीत म्हूण हांव मागता. आमची पात्रोनो रोजारमाय सदांच तुमकां मजत दिवन सांबाळ व्हरून दीत. ती तुमचे खातीर सदांच मागतली. प्रिय माता पिता, परिवार के सदस्य, हमारी धार्मिक बहन नीलिमा का शुभचिंतक आप सभी को धन्यवाद. आप अपनी बेटी के साथ खुश रहने और उसके द्वारा उठाई गई साहसी कदम और ईश्वर की कृपा पाने के लिए इतनी दूर से कल यहाँ आई है. यह परिवार ही है जहाँ ईश्वर के आह्वान का बीज पड़ता है और एक पौधा बनता है. हमारे माता पिता भाई बहन इसे पालन पोषण करने में
भूमिका निभाते हैं। यह आप सभी को याद करने और सम्मान देने का दिन है, जिन्होंने हमारे परिवार में एक मूल्यवान वातावरण बनाने और ईश्वर के आह्वान के पौधे को एक पेड़ बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। लोगों की सेवा करने के लिए अपने ये प्रार्थनाई प्रोत्साहन और सलाह दी है, वह अपार है। अतः प्रिय जन, ईश्वर की कृपा, दया और आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहा है। हमारी निरंतर प्रार्थना है कि ईश्वर आपके जीवन को फलदायी बनाई। धन्यवाद। आमच्या संभ्रमांक आयिल्ल्या अधिक मानाधिक दोतोर पावल गवळी बापांक, ह्या सकांक धन भयणीक, तरबेती दिल्ल्या सर भयण्यांक, रोसार माई फ्रिगेजीच्या विगार बाप मेल्विन नोरोनाक, रोसार माईच्या सहसेवकींक, मोगाच्या गडनार बापांक, फ्रिगेजीच्या गवळी परिसराच्या सर संध्यांक, म्हज्या सांगाता कळमीत नासतना वावुरलेल्या आनी आदर दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा। मोरी रोसार माय, सांजुचे आमचो पात्रोण सांत तेरेज जेजूची ल्हान फूल तुमकां सर्वांक देवाच्या बेसावांनी बरोवन दीत म्हणलें म्हजें मागणें तुमकां जावन आसा। जेजून आमकां मनशापणाच्या पवित्रतेचें आदर्श दाखयलें, जे आमी सगळ्यांनी अनुकरण करूंक शकतात, सगळे उणेपण आनी समर्थीपणान सट मिक्कोन रावल्यार। निमाणे पापा लियावो चौदाच्या उतरांनी ताणें आपले पयले मीस कार्डिनला सांगाता भेटयतना म्हणलें, यू हॅव कॉल्ड मी टू कॅरी दॅट क्रॉस अँड टू कॅरी आउट दॅट मिशन, अँड आय नो I can only rely on each and every one of you to walk with me as we continue as a church, as a community of friends of Jesus, as believers to announce the good news, to announce the gospel. एकामेकाक भावार्थान घट करया, पवित्र सभेचे खरे शिस जावया, पुन्हा जिवन जाल्ल्या जेजूचे खरे साक्षी आमी जावया। परत हांगासर आशिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भयणीनो, उल्हासाचें परबी तुमकां पाठयता आनी ही म्हजी 2 उतरां हांगासर अखेर करता। देव बरें करूं। आपल्या प्रोत्साहाच्या उतरांनी आमच्या भयण्यांक बरें मागून मुखलें जिवीत क्रिस्ती शेतान फूड करूंक धैर्य दिल्ल्या आमच्या श्रेश्ठ वडील भयण सुनीता डिसोजा तुमकां देव बरें करूं। समकालीं तीं पावलां केदींकच आळवंक नजो, बोगना तीं काळजान बगल्लीं उसारी नासतना रावंक नजो। आज धार्मीक समर्पण केल्ल्या आमच्या भयणींच्या जिवितान बदल्यात दिनवासनेचे उमाळे घेवन बोगनांचे जेले वांचाक आमचे सवें हाडून आपल्या उतरां सवें फुडें येता। 4 भयण्यांच्या नांवान भयण जेस्वीन आनी निलिमा काळजाच्या बोगना सवें। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे कहूँ मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे कहूँ मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। वय मोगाचेनो, आयच्या ह्या वर्त्या दिसा प्रथम आंगवण्यो केल्ल्या भयणी मारिया नोरोन्ना आनी शांती निलिमा गुडिया, शाश्वत आंगवण्यो केल्ल्या भयणी सुष्मिता डिसोजा आनी हांव जेस्वीन मारिया पिंटो, आमचो आत्मो सर्वेस्पराक दिनवासता उल्हासता। सर्वेस्परान महत् कार्यां आनी विचित्रां केल्यान आमच्या जिवनान, आनी आज आमकां आपणाचें स्कन घेतलां। ह्या संदर्भार
आमचे सगळे सर्वस एका नाविला परी ताचे महिमेक संतोषान नाचता आनी म्हणटा, देवा आमच्या रचणारा तुका धन्यवाद, तुका अर्गाम. आवयच्या कुसव्यान तुका रसच्या आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोवच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केलो म्हणटा जेरेमिया प्रवाद्याचें पुस्तक. क्रिस्ती बावर्त्याचें वळख दिवन शेगुणांनी बरयल्ली जिणी जियोंक देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवंक उत्तेजन दिल्ल्या आमच्या आवय बापायंक आमच्या संगता एकवटान जियोन माया मोगान आनी देवबिरांतेन वाडोवन मागण्यान सांगाता दिल्ल्या आमच्या भावा भयणींक आनी आमच्या कुटुंबादारांक आमचो मान बागयता. तुमी आमच्या खातीर केल्ल्या त्याग सॅक्रिफिसाक आमी ऋणी जावन आसां आनी आमच्या मागण्यान तुमचो उगडास दवरता. प्रिय मोर पिता माता भाई भौणी एवं मोर बंधु बांधवଙ୍କୁ सर्वप्रथमे मोर नमस्कार. आजिर दिनटी होछि अति आनंदमय दिन एवं आज मोर मन बहुत खुशी जे आपण माने समस्ते एही दिनटीरे जोग दे आशीर्वाद देथिबा हेतु मु आज धन्यवाद देव पाए एही मंडप रे छिड़ा होई अछि. सर्वप्रथमे मु ईश्वर को धन्यवाद दिए जे कि मते सृष्टि करी ए दुनिया को आनी एवं मोर पिता माता जे कि मते जन्म दे दुनिया देखे ख्रीष्टंक विश्वास रे बढ़ाई विभिन्न कार्य रे साहाय्य करी एही सेवा भग्नी हेबा पाए मते ईश्वरंक सेवा पाए त्याग समर्पण करिथिबा हेतु आपण मानक ठारे चिर ऋणी प्रार्थना करे ईश्वरंक ठारे कि ईश्वर तुमको मंगल करंतु एवं उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करी नूतन जीवन दियंतु. धन्यवाद. Young and energetic in the spirit म्हणटाना आमकां उगडास येवचो आमचो हेल्पर्स ऑफ माउंट रोजरी मेळाचो गडनार बाब मुन्सिंजो फादर एडविन सी पिंटो. आमी काळजांतावन तुमचो उपकार आठयता. तुमी जावन आसात आमकां प्रेरण समर्पीत जिणी जियोवच्याक आनी कश्ट येता आसतना दैरान देवा वयर पातयेनी दवन मोरयेची देख घेवन जियोवंक मार्गदर्शन. आमच्या हेल्पर्स ऑफ माउंट रोजरी मेळाची महावडील सिस्टर सुनीता डिसोजा आनी तांचे सल्लाहेदारनी हांचो आमी प्रत्येक रितीन उपकार बावडटा. फाटल्या वर्सांनी आमचे जिवीत मरये परी देवाक सागसावन जियोंक आनी आध्यात्मीक दायेरेच्या वेळार तांणी दिल्ल्या सेवेक उत्तेजन मार्गदर्शनाक तशेंच आमच्या तरबेती वेळा कुमोक दिल्ल्या तुमकां आमी ऋणी जावन आसा. ह्या वक्ता आमी उपकार बावडटा आमच्या मेळाची आदली श्रेश्ठ वडील सिस्टर प्रिसिल्ला आनी सल्लाहेदारनी हांचो. आमी ह्या मेळाक भरती जाता आसतना उक्त्या हातांनी आमकां स्वागत करून आमच्या वाडावळेन विशेष आसक्त दाखोवन आमकां ह्या हंता म्हणसर पावयल्ल्याक तुमच्या सर्वांचे देवाचे दराळ बेसांव मागता. आमच्या धार्मीक जिणेच्या तरबेत केल्ल्या तरबेतीदारांचो कम्युनिटीनी वावुरता आसतना माया मोगान आमची जतन केल्ल्या कम्युनिटी सुपिरियरांचो आमच्या संस्थेच्या सिस्टरांचो आनी आमच्या वोकेशन प्रमोटर्स हांचो उपकार बावुरता आनी देवाचे दराळ बेसांव तुमचेर मागता. This day is beautified by you, dear formists, the beautiful little flowers in the garden of HMR. We are grateful to all of you for increasing the charm of this celebration and we pray that you may be God's loving children. आयच्या दिसाचे दिनवासनेचे बलिदान भेटोवन आमचे समर्पण आशिर्वादीत करून अर्थभरीत प्रसंग दिवन आमचे मुखले समर्पित जिणी दैरान जियोंक उलो दिल्ल्या आमच्या मंगळूर DACCचो गवळीक बाब अदीक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना तुमकां काळजांतावन देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच पयस आनी लागींतावन येवन सहा भेटवणी करून आमचे पासत मागिल्ल्या पाद्रपांचो प्रत्येक जावन ह्या फिरगजेच्या विगारांचो मनपूर्वकी उपकार बावडटा. सांगातच हांगासर हजर जाल्ल्या दर महिनींचो उपकार बावडटा. फाटल्या वर्सांनी आमच्या आत्मीक वाडावळेक म्हणजे रेकलेक्शन टॉक
ज्युनियर एड प्रोग्राम्स सेमिनार्स वरवीं आमकां कुमक केल्ल्या रिडेम्टोरिस्ट कार्मेलीत जेजुईत कापोजीन DDS सर्व याजक आनी धार्मीक भावांचो उपकार बावडटा आमकां विविध फिरगजांनी पास्टोरल सेवा दिवंक अवकाश करून दिल्ल्या फिरगसगारांचो संस्थांचो उपकार बावडटा आनी ताणें आमकां दिल्ल्या सहकाराक आनी उदार मनाक आमी ऋणी जावन आसा फाटल्या दिसांनी आमच्या समर्पणाक तयारी करता आसतना आमच्या आत्मीक तशेंच आध्यात्मीक वाडावळेक आमकां मार्गदर्शन आनी उत्तेजन दिवन रेतीरेद्वारी देवाच्या कृपेन वाडूंक ताचो मोग अनुभव करूंक कुमक केल्ल्या ध्यानवना आनी ऋषिवनाच्या कार्मेलीत याजक बापांक आमी ऋणी जावन आसा I would like to thank all our teachers who enlightened us with the knowledge necessary for living our lives, especially Mr. Anthony and Mr. Josephine, who willingly and generously contributed to the spiritual growth in our religious journey. May God reward you abundantly. उगदास करता आमकां क्रिस्ती शिक्षण शिकयल्ल्या धार्मीक भयण्यांचो शिक्षकांचो तांणी आमकां जेजूची वळख करून दिली आनी आज आमी ताचे मोगाचे पाटलावदार जावंक कुमक केल्ल्या पासत तुमचो आमी उपकार बावडटा ह्या वक्ता आमी आमच्या बेनिफॅक्टर्स हांचो उपकार बावडटा आमच्या शिक्षण तशेंच तरबेतीक आर्थीक रितीन कुमक केल्ल्या तांचेर देवाचे दाराळ बेसांव मागता आमी मोगान उडास काडटा माउंट रोजरी संस्थेचे चापलेन बाप ग्रेगरी सेरावो आनी संस्थेच्या निवासींचो तुमच्या मागण्याक आनी मोगाक आमी देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक रितीन आमी उपकार बावडटा क्रायस्ट किंग कम्युनिटी आलंगार आनी निर्मला कम्युनिटीच्या भयण्यांचो तांणी आमकां मागण्याचें वातावरण रिताकन बरी तयारी करूंक सहकार दिला तुमकां आमी ऋणी जावन आसा आयचें हें सोबीत कार्य श्रेश्ठ वडीलनी संगी हाताक हात दिवन मांडून हाडलेल्या सक्कड रोजार मायेच्या सेवाकींचो उमेदवारींचो आनी प्रत्येक आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांचो एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हज्या दिनवासनेची 2 उतरां आखेर करता काळजाची बोगना तशेंच सर्वांचो उगडासकान उपकार बावडलेल्या भयण जेस्वीन आनी भयण निलिमा तुमकां देव बरें करूं फुडें एक नृत्य केलां आसता सर आमच्या मनाच्या सैर्यांनी वेदी रिती करच्याक खालती विनंती आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गाता देवा म्हज्या तारोकतय उल्हास पावता मोरयेन देवाच्या कृपेन आनी काकुळतीन बरोवन हें स्तुती गायन आपणाचें करून घेतलें आनी सर्वेस्पराची वडवी गायली आज हीन सुत्रां धार्मीक समर्पण केल्ल्या आमच्या भयणींच्या काळजा मनान गुणगुणतात आतां हे मोरयेचें स्तुती गायन नृत्य रुपार सादर करूंक मुखार येतात निर्मला कोविंदची उमेदवारी
you, dear candidates, for your grace-filled magnificat dance. आता सर्वांचो उपकार बावडूंक मुखार येता बहीण प्रेमा. मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक देव बरो दनपार दिव म्हूण मागता. आयच्या ह्या बागी दिसा मोरयेन एलिझाबेथीची भेट केल्ले फेस्त आमी संभ्रमले. ह्या वर्त्या दिसा रोझारमेच्या सेवकीच्या मेळाच्या 4 जाणां भयणींनी धार्मीक जिणेक आपले जिवीत समर्पण करून आतां उल्हासूंच्या कार्याच्या अखेरेक आमी येवन पावल्या. मेळाच्या नांवान मोठव्यान दिनवसनेची 2 उतरां उलोवंक हांव तुमचे मुखार उबी आसा. पयल्यान पयले देवाक जावं अर्गा आनी ओगलाप. ताणें केल्ल्या सर बरेपणाक प्रत्येक रितीन ह्या भयणीक ताणें दिल्ल्या दे आपोवणेच्या देणयाक आनी तांचेर वतिल्ल्या गुरपे बेसावांक आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयच्या दिसाचे पवित्र मिसाचे बलिदान भेटोवन मुखल्या समर्पी जिणेक बरो संदेश दिवन आमच्या भयणीचे समर्पण आशिर्वादीत केल्ल्या आनी बरे मागल्ल्या आमच्या मांगलो दिएसीचे घोळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पीटर पाव सल्डाना आंसो आनी साप भेटवणी केल्ल्या विकार वार बापांचो आनी सकट येसाक भावांचो आमी उपकार बावडटाव. तुमच्या मिसावांक सर बरे मागताव. आत्मीक वडावळीक सावळी जावन क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक प्रेरण दिवचे आमचे मेळाचे घडणार बाप मोन्सिन्योर एडविन सी पिंटो. मिसाच्या बलिदानान आजार आसून आमच्या भयण्यांक बरे मागल्ल्या तुमचो काळजांतल्यान उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. देव तुमकां बऱ्या बालायकेन सांबाळूं म्हूण मागता. कार्याचे सुखान हाती घेवन सुक्त मांडावळ कर सुक्ते मार्गदर्शन दिवन ह्या कार्याचे मुखेलपण घेतिल्ल्या आमच्या मेळाच्या श्रेष्ठ वडील मनादीक भयण सुनीता डिसोजा इसो आमी आभार मानता. तुमकां देव बरी कर म्हणटा. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ म्हणल्या ಕನ್ನಡ ಗಾದಿ प्रमाणे हाताक हात दिवन आयच्या कार्याच्या यशस्वीक वावुरलेल्या सर रोझारमेच्या सेवकींक आनी उमेदवारींक देव बरें करूं. लितोर्जीचे मुखेलपण घेतिल्ल्या भयण वानिता आनी भयण फेलिसिटा तशेंच उल्हासाचे कार्याचे मुखेलपण घेतिल्ल्या भयण रोजी आनी भयण प्रिती हांचो आमी मनापूर्वकी उपकार बावडटा. 4 जाणां भयण्यांच्या आवय बापाय आनी कुटुंबादारांचो त्याग तुमच्या भुरग्यांक देवाच्या सेवेक भेटोवंक तुमी उदार जाल्यात. आज ह्या संभ्रमांत वांटिली जाल्ल्या तुमकां सर सैर्या धैर्यांक मोगाच्यांक धार्मीक भयणींक आमात्रितांक एकाच उतरान देव बरी करूं म्हणटा. देव तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर रोझारमे मारिफात आपली दराळ आशिर्वादा वतू म्हूण मागता. रोझारमेच्या मेळाचे हे कार्य ह्या रोझारमेच्या फुरगेजेंत जावंक आमकां उक्त्या मनान आनी उदार काळजान अवकाश करून दिल्ले जावन आसात. ह्या फुरगेजेचे विकार बाब मेल्विन नोरोन्ना. तुमच्या सर सहकाराक आनी बऱ्या मनाक फादर तुमकां देव बरी करूं. रोझारमे तुमकां सदांच आपल्या मांतान सांबाळूं म्हूण मागता. ह्या फिरगजेच्या गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर आयिल्ल्या सर्वांक गायन मंडळीच्या सांद्यांक नितळेच्या कामाक सहकारशिल्ल्या सोमेस्तांचो एका सुत्रान उपकार बावडटा. देव बरी करूं म्हणटा. सुबीत स्वागत नृत्या करून आमच्या सैर्यांक स्वागत केल्ल्या तशेंच मोरयेचे स्तुती गायन नृत्या मुखांत्र देवाक उमेदवारी उपकार आटयलेल्या आमच्या उमेदवारीचो तांकां तरबेत केल्ल्या भयणीचो उपकार बावडटा. तांकां देव बरी करूं म्हणटा. आयच्या कार्याचे शुभीत रितीन कार्यनिर्वहन केल्ल्या भयण प्रितीचो काळजांतल्यान उपकार बावडटा. आयच्या कार्याचे सुबीत फोटो आनी व्हिडिओग्राफी केल्ल्या आल्फा स्टुडिओ हांचो मालक
माने सुनील नोरोन्ना आमचो उपकार बावडटाव. आयची ही सुबीत स्टेज सोबयल्या आनी फ्लॅक्स तयार केल्ल्या मानू डेकोरेटर्स ऑस्पेट हांचो मालक मानेस्त मनोहर हांचो उपकार बावडटाव. आयचे रुसीचे जेवण तयार केल्ल्या फामद पायस कॅटरर्स सवेरापुरा हांचो मालक मानेस्त रोल्सन पायस आनी पंगडाचो उपकार बावडटाव. आयच्या संभ्रमाक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन कुमक केल्ल्या सर्वांचो एका सुत्रान उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणून म्हजी धन्यवादाची 2 उतरां अखेर करता. सोमेस्तां देव बरें करूं.